एक दुदी घेयला आतां ताका कातुरपाचो, सोलून कातुरपाचो. सो आतां हेची सगळ्याची हें कात काडला जाल्यार तेंगे बारीक बारीक कुडको कोता. ते बारीक कुडको कोता न्हू ते म्हाज्या हिसपान आमकां जाय तशें कोता. तुमी बारीक मोठे तुमी करून जाता कशें जाय ते. ओके.
ते आता कातुरल्या ते कुडके कातुरले आता तितून मीठ घालून एक मातशी दवरतली कालून. आता हे सायडीक दवरता. सुंगटां हाडल्या भाजी रांदून कालदीन करपा मोटेली. आतां उजरायता आतां दुदयाचे कालदीन दाखयता. मामी उजरायत ती हांव आतां घालना तेका म्हाका वास येता न्हू आती तेका लागून ती उजरावन दितो म्हाका. सुंगटां उजरायले आनी तेका थोडेशें मीठ लावन दवरता सायडीक. सुंगटां सायडीक 2 कांदे घेयले ते कापिता. 2 कांदे घेयला तेंका बारीक कातुता. कांदे घेयले आनी तो कातुरला. सो आतां तुमकां इन्ग्रिडियंट कितें लागता ते दाखयता. हांवें दुदीचो न्हू मोठो कातुरला मातशें बारीक कातुरला न्हू. तुमकां मोठो जाय जाल्यार मोठो कातुरा ना अशें कमेंटार अशें म्हणनाका की तूं बारीक कातुरला. हांवें मातशें बारीक कातुरल्या कित्याक आमगे बाबा बी लावपा जाय न्हू आमकां तेका लागून हांवें बारीक कातुरलें. ओके हें सोय आतां हेगे रोस काडपाचो ते कितें कशें काडटा तें दाखयता. मागीर सुंगटां जाय सुंगटां उजरावन मीठ लावन दवरलेले प्लस हेका बी आमी कातरून मीठ लावन दवरला. सो इन्ग्रिडियंट आमकां कितें जाय पडटले. फर्स्ट ड्राय कोरिएंडर, ब्लॅक पेपर, जिरे, आमगे 2 मिरसांग्यो, तिखी, कालाफ्रा, ओदी पिठो, ड्राय कोरिएंडर, पेपर आनी जिरे इल्ले जिरे हे सगळे मिक्सरार पयलीं मारून घेवपाचो आनी हेंगे पेस्ट करपाचो. ओके सो हेंगे हांव पयलीं पेस्ट करता दाखयता तुमकां. आतां एक नाल्लाची सोय घेयला आतां हे मिक्सरार मारून हेचो रोस काडपाचो. सो कसो काडपा तो दाखयता. सो सगळे आतां मिक्सरार घायला. मिरसांगो न्हू उण्यो चड तुमच्या हिसपान घालूंक जाता तिखसाणी. सो हितून इल्लें उदीक घालून हेंगे पेस्ट करता. सो आतां हितून थोडेशें उदीक घालता आनी तेगे पेस्ट करून घेता. आतां हो मसाला वांटून घेयला तो मसालो आनी तेगे उदीक मिक्सरासान उदीक हें काडला तें सेपरेट दवरला हो मसालो. आतां हेचेर ज्यूस काडपाचो. आतां मिक्सरार घालता. आता मिक्सरार मारा अशी एक चावणीन घालता. फर्स्ट ज्यूस घेता तो दाट तो सेपरेट दवरपाचो आनी सेकंड टायम घेता तो सेपरेट दवरपाचो.
सो आतां हो दाट ज्यूस न्हू रोस हो दाट रोस तो सेपरेट दवरपाचो सेकेंड टायम घालता तिसी तेका दवरला आनी तेका जेवंक घाल सो सेकेंड टायम ज्यूस काडला तो buonissimo हो फर्स्ट ज्यूस काडला तो दाट तो सेपरेट दवरपाचो आनी हो सेकेंड टायम काडला तो पातळ सेपरेट दवरपाचो अंडी गरम जावपाक दवरल्या तितून 2 ते 3 कुलेरा तेल घालता तेल घायला गरम जावपाक कांदो घेयलो नुस्तें आवाज येता तितून सुंगट घालता सुंगट भाजून घेता पयलीं सुंगट घाललोली मातशी भाजून येवपाक जाय म्हणून आतां टोमोट घालता टोमोट सुंगटाचे पयलीं घालूं जाता हांवें आतां मागीर घायला मातशें आनीक मातशें भाजून घेवपाचें आनी मागीर मसालो घालपाचो वाटिल्लो तो तूं म्हणटा पयलीं टोमोट घालो जाल्यार कमेंट्स येतले तशें टोमोट तुमी पयलीं घालूं जाता मागिरूय घालूं जाता हांवें मागीर घायला म्हणून आतां कमेंट करून हें कोन्ना काय तशें कोन्नाय बी म्हणून म्हणटलें कित्याक एका पोक रेसिपीकूय म्हाका खूब कमेंट्स येयलो आहा मॅगी घालना आनी कितें घालनाय म्हणून हांव दाखयता पळय ती हांव कशें रांदीत न्हू तें दाखयता ओके सो तुमी घालाय कमेंट्स म्हाका नो प्रॉब्लम बट सांगोत हांव कितें दाखयचो तें हांव कशें रांदीत न्हू तें शेअर कोता तातूंत मसालो वयतलो तो दाट तो मसालो हातून
दवरलो तो मसालो जायला आनी मातसो स्टर मारता आनी ते उदीक घालता मसाल्याचें थोडेंशें. चड घालप ना कित्याक तो रोस घालतलो न्हू तेका लागून. मसाल्याचें तें उदीक घालप तें घायलें मातशें. तो पातळ रोस आहा तो घालता तितून. दाट आहा तो घालप ना, सेकेंड टायम काडप पळय तो घायला आनी स्टर मारपाचो आनी खतखतो येवपा जाय. खतखतो येयल्या उपरांत मागीर दूदय घालपाचो बॉयल येयल्या उपरांत. आतां बॉयल येवपा दवरला. सो बॉयल येवपाक कॉमेस जालो. आतां बॉयल येयलो न्हू, सो आतां दुदी घालपाचो. दुदी हांवें बारीक कुडके केल्या. अशी दुदी अशे मोठे कुडके करूं जाय कालदिनाक, पण हांवें मातशें बारीक केल्या तेका लागून हें करूं नाका कित्याक हांवें आमकां अशें प्रिफर केला बारीक कित्याक आमकां खावपाक घरान न्हू तेका लागून. अशें फंक्शन बी आहा जाल्यार आमी अशें मोठे कोत्ताय, पूण आतां आमकां आनी बाबा बी अशें तेका दिवपा जाय. म्हाका केन्ना लावंक ना तेका हांवें दुदी, आयज तेका फर्स्ट टायम लावपा जाय म्हाका दुदी तेका लागून हांवें बारीक पीसीस हांवें बारीक केल्या म्हणून हें करूं नाका, मोठो करूं जाय हांव जाणा, बट हांवें आमकां म्हणून घरान म्हणून हांवें बारीक केलें. ओके, चड बारीक केलें. एक एक हांवें सामकें बारीक जालें म्हाका आनी एक एक हांवें मोठो दवरला. सो आमगे घरानू म्हणून तें हांव जाण मोठो करूं जाय म्हणून हांव जाणा. आनी आतां हेका खतखतो येवं दी मातसो. हांवें तेजे उपरांत मागीर हें आमगे दाट काडलो न्हू रोस तो मागीर घालपाचो. आयज हांवें फर्स्ट थिंग सांगूंक सोदता, हांवें दुदया कुडके चड बारीक केल्या. दुदया कुडके मोठो करूंक जाय घालतिनाक हांव जाणा, पण हांवें आमकां घरा कडेन खावपाक केलें न्हू, सो ती रेसिपी आमी कोत्ताली. सो तेका लागून हांवें शूट केली घरा कडेन म्हणून आमगे तुमकां दाखोवपाक कशें करून कोत्तें हांव दुदी थंय रेसिपी. आनी सेकेंड थिंग सांगूं तर टोमोट न्हू कांदो घालून टोमोट घालून जाता ना सूंठ घालून जाता. म्हाका मातशें सुंगटांक मातशें हें कशें फ्राय करूंक जाय आसलें, मातशें डिफरंट कशें करूंक जाय आसलें. तेका लागून पयलीं सुंगटां घाल्यार टोमोट रोखडें हें जाता न्हू, शिजोता मॅश जाता तेका लागून. सो म्हाका कमेंट मारनाका टोमोटा लागून बी. थोडी मोठा पोका लागून खूब कमेंट्स येयले म्हाका अशें कोन्ना तशें कोन्ना, पूण हांव तें इग्नोर करता. म्हाका केन्ना पण जस्ट सांगता. आनी दुदयाचें हें बारीक केलें आमकां प्रिफर बारीक म्हणल्यार आमकां बारीक केल्या तें मातशें बरें दीस खावपाकूय बरें पडटा, बोट चड हें ना न्हू तेका लागून. ओके, मागीर आतां शिजोवन दवरला. आतां मातशें खतखतो येयल्या उपरांत दाट आहा तो घालपाचो. बॉयल येयला आनी आतां हो दाट रोस घालता तितून. सो आतां दाट रोस घायला आनी आतां तेका मातशें शिजदी आतां धांपून दवरता. सुंगटाचें कालदीन रेडी आहा, दुदी आनी सुंगटां.